नमस्कार येवकार सगळ्यांक. सध्या आमी आसा कांपालार आनी हांगा एक फाल्यां परवा आनी येरवा म्हणजे फ्रायडे सॅटर्डे संडे 3 दीस हांगा एक मेगा इव्हेंट जावपाचो आसा, तो म्हणजे फिश फेस्टिवल इव्हेंट. चला तर आमी पळोवया सध्या भितर वचून कशें कितें चल्लां तेंचें काम आनी तेंचें प्रिपरेशन. आमी सध्या आतां भितर पावल्ले आहा आनी हांगा भितर तुमी पळोवंक शकता ही तेंच्यांनी मेन स्टेज आहा तेंची हांगा. आनी फाल्यां हांगा जे लायव्ह परफॉर्मन्स आसतले तशेंच इव्हेंट्स जातले तेंचे. मागीर हांगा मदीं पळोवंक शकता थंय तेंचो जे VIP आहा, VIP जावं CM जावं मिनिस्टर्स आहा तांकां तेंच्यांनी एक लॉन्च केल्लो आनी हांगा खुर्च्यो घातलेले आहा त्यो बारीक मनशांक घातलेले आहा. तेंच्यांनी येवचें आनी फाल्यां मुद्दम हो आस्वाद घेवचो, हो फेस्टिवल कसो आसता आनी हितून कितें कितें फेस्टिवलान आसा पळय, कसली कसली टायपची नुस्तीं आहा ती तेंच्यांनी फाल्यां येवन आस्वाद घेवचो. तशेंच सध्या आमी एक तेंच्यांनी बरो एक सेटअप केल्लो तो म्हणजे कुल्लेचो सेटअप. म्हाका दिसता कुल्ली ही सगल्यांक गोंयकारांक सगल्यांक कुल्ली एक फेवरेट डीश जावन आहा. कुल्ली म्हणजे एक बरी गजाल आहा ती म्हणजे जे नुस्तें मोगी आहा तांकां हांगा तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता. हे तेंच्यांनी स्टॉल्स घातलेले आहा, हे सायडीन स्टॉल्स घातल्या, त्या सायडीन स्टॉल्स घातल्या. सो हे जे स्टॉल्सांनी आहा ते सी फूडचे डिशीज आसता, ते नुस्त्याचे डिशीज आहा त्यो डिशीज हितून ते करतले आनी हांगा तेंच्यांनी इवन भायर टेबलां घातल्या. सो तुमच्यांनी मुद्दम येवचें हांगा तेंचो आस्वाद घेवचो आनी तांकां तुमच्यांनी प्रोत्साहन करचें. कित्याक जेन्ना जेन्ना ते दुसरे कडेन इव्हेंट करपाक वयता जावं जेन्ना जेन्ना ते खंयसरी पार्टिसिपेट करता जाल्यार तांकां एक बरी एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली तुमचे कडल्यान आनी तेंचो रिस्पॉन्स सुद्दां एक बरो जातलो. तशेंच तुमी हांगा पळोवंक शकता तेंच्यांनी 2 व्हडले टेंट घातलेले आहा आनी ह्या टेंटान जे फिशींग जी इंडस्ट्रीज आसता जावं कोणाक फिशिंगाची आवड आहा तितून ते भितर तेंच्यांनी एक्झिबिशन टायप दवरला, जावं एक्सपो सुद्दां दवरला. जावं कोणाक समज कितें घेवपाक जाय फिशिंगाच्या रिलेटेड जाल्यार ते सुद्दां ते हांगा भितर घेवंक शकता. कित्याक तेंच्यांनी बारीक बारीक भितर स्टॉल्सां सुद्दां घातलेली आहा. ते सुद्दां तुमच्यांनी येवन हांगा मुद्दाम एक आस्वाद तेंचो घेवचो. आमी तुमकां दाखयतले भितर कितें कितें आनी कशें कशें कितें कितें आहा पळय तें. सध्या भितर आमी पावल्ले आहा आनी भितर तुमकां हांगा पळोवंक शकता तुमी की तेंच्यांनी बारीक बारीक स्टॉल्सां घातलेली आहा. ह्या स्टॉल्सांनी जे प्रायवेट जावं गव्हर्मेंटातले जे सेक्टर्स गव्हर्मेंटातले जे मनीस आहात ते सुद्दां हांगा आसतले आनी तेंचे कडल्यान तुमी जे स्किम्स आहात ते सुद्दां तुमी हांगा तेंचे कडल्यान फाल्यां विचारून जावं हें करूंक शकता. तशेंच समज गोंयकारांक समज खाऱ्याचे सुद्दां समज गरज आहा जाल्यार खाऱ्याचे सुद्दां हांगा स्टॉल्स फाल्यां आसतलो. स्टॉलांतल्यान तुमी भायर सरता तेन्ना एक फुडल्यान नजर पडटा ती म्हणजे हो किड्स झोन तेंच्यांनी एक स्पेशल ल्हान भुरग्यांक लागून केल्लो आहा. हितून तेंच्यांनी एक बारीकसो स्विमींग पूल कहो केला आनी बोटी कहे केल्या. सो हितून ते बोटींनी तेंच्यांनी जी भुरगीं येता तुमच्या कडेन फाल्यां तांकां तुमी हांगा खेळोवपाक शकता जावं तांकां हांगा तुमी सोडूंक शकता आनी तुमी भायर थंय भितर तुमचो आस्वाद घेवंक शकता. सध्या आमी दुसऱ्या टेंटान पावल्ले आहा आनी दुसऱ्या टेंटाची एक खासियत म्हटल्यार हांगा जे नुस्तीं आसतली जी नुस्तीं तुमकांय खबर ना आमकांय खबर ना व्हडलांतली वेगळी वेगळी नुस्तीं आसतली. तुमच्या कडेन समज फाल्यां तुमची भुरगीं येता जाल्यार मुद्दम तुमच्या भुरग्यांक घेवन येवचें आनी तांकां वेगवेगळी नुस्तीं दाखोवची. जे एक्वा मरीन जे आमी म्हणटा ते तांकां दाखोवचे. हे फेस्टिवल म्हणटा ते 3 दीस आसतलो, फाल्यां परवा आनी येरवा. सो गोंयकारांनी हांगा मुद्दम येवचो आनी ह्या फेस्टिवलाचो आस्वाद घेवचो. तर हो बारीकशी प्रिपेरेशनाची स्टोरी आमी तुमच्या फुडल्यान घेवन येयल्या. हो इव्हेंट घडोवन हाडला डायरेक्टर ऑफ फिशरीज डिपार्टमेंट. हो आसतलो फाल्यां परवा आनी येरवा. सो गोंयकारांनी मुद्दम येवचें आनी हेजो आस्वाद घेवचो.